दीस मंगळार मार्चाची 31 तारीख 2026. पहिले वाचप इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 49 वोळ 1 तावन 6 पर्यंत. द्वीपानो म्हजे ऐकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मूचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हज्या आवयच्या कुसव्यान थावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड धारीचे तालवारी सारकें केलें आनी आपल्या हातांचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायेला, तूं म्हजो सेवक, तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ खर्चिल्ली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो आकारल्लो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें बोळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरिल्ल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 71 1 तावन 2 3 तावन 4a 5ab तावन 6ab 15 आनी 17. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला, म्हाका केदेंच फुटवून पडोंक दिनाका. तूं न्याय निती सोमून सुबेदार देखून म्हाका सोडोवन बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें खोडाप, म्हजें भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटावचें कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटें न्हयवे. देवा म्हज्या, नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. तूं धन्या, म्हजो एकलोच भरवसो. म्हजे तरणे प्रायतावन तुजेर म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीन तावन तूंच म्हजो चलयनार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. कशें वर्णू म्हणून म्हाका कळना, तरी म्हजें वोंड तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुजी सडवणेची कृत्यां दीसभर गाजयत आसतलें. देवा, म्हजे भुरगे प्रायर थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजी असर्यां वर्णीत आसा. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. नमान तुका आमच्या राया. तूं खाल जालोय बापाक व्हळये शेळये बरी तुका वेलो खुर्सार जोडच्याक. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 13 वोळ 21 तावन 33 आनी 36 तावन 38 पर्यंत. इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळोवन म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयान जेजून अशें म्हळें म्हणून कळनासतना शीस एकामेका पळोवंक लागले.
ताच्याशी समजलो एकलो जेजूक चड मोग आसो ताचे बगले कस तेंकून बसलो. कोणा विशयान तूं अशें उलयलोय म्हणून विचार. म्हणून सिमो पेद्रोन ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हरद्या कुशीक बागोवन सुम्या तो कोण म्हणून विचारले. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तस्सो तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमो इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें खेल्ल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तेवळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासत अशें म्हळें म्हणून जेवणार बसुल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसताली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक आयिल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगला जायजे म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरून गेलो. तेवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्ल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सोबे देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाल्ली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोसो वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण हांव जुवांवाक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां. हांव हाचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमो पेद्रोन ताचे लागीं विचारलें, सुम्या तूं खंय वताय? जेजून जाप दिली, हांव वतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रोन ताका विचारलें, कित्याक सुम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुज्या पासत जीव दिवंक हांव तयार आसां. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू? सतच हांव तुका सांगतां, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 पावटी म्हाका नाकारतलोय. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितर लोस्सो एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. पाताक आदारचे आनी जेजूकू विश्वासघात करचे तसले सन्निवेश आमच्या जिणेंत आसात. सैतानाच्या तेंतेसावांक बली जावचे जायते सन्निवेश आमच्या जिवितांत येतात. आमची अस्कतकाय केदी व्हड तरी देवाचो अपरिमीत मोग आमकां सदांच भोगसूंक तयार. जुदासान ताच्या सोम्या आनी धन्याक घात केल्लो. एका शिसान आपली मेस्त्रीक घात करचे चिंतूंकी असाध्य. पूण जेजू थंय तशें घडलें, कित्याक जुदासान ताचे जिणयेचे रिमोट सैतानाच्या हातांत दिल्लें. हो घात जुदासाक आपल्याच नासाक पायता. जुदासाक सोम्या थंय पाटी येवंक अवकाश आसलो, पूण ताणें तशें केलें ना. निराशेच्या फुंडांत तो इतलो बुडलो की जीव घेता शिवाय ताका दुसरी वाट दिसली ना. म्हजो मेस्त्री म्हाका बोगसितलो, म्हाका पाटी स्विकार करतलो म्हणलें धैर्य मेळिल्लें तर तो जीवघात करतना घडना. देवा तावन कितलो पयस हांव सरल्यारी देव सदांच म्हाका राखून रावता. ताचें बोगसाणें, अपरिमीत मोग आनी दया म्हाका वेंगूंक सदां आयती आसा म्हणल्या भरवश्यान आमी जियेवया.